दीस शुक्रार एप्रिलाची 18 तारीख 2026. पहिले वाचप धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 6 वळ 1 तावन 7 पर्यंत. त्या दिसांनी शिसांचो संखो सडत वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवांमध्ये मनभेद उठलो. दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विधवींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमात आपोवन तांचे लागीं म्हळें, आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीन लोटोवन खाणा जेवणाची खबर घेवची समानी. देखून भावानो, तुमचे मदले लोक मानतात तसले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायन भरिल्ले 7 जण विंचून काडा. हें काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतर परगट करच्या कामांत करसिता. ही आलोचन सगळे जमातेक पसंत जाली आनी तांणी ह्या 7 जणांक विंचून काडले. भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफनाक, फिलिपाक, प्रोखोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार उबे केले. धर्मदूतांनी पयले मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचें उतर आतां विस्तारत गेलें. जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो संखो वाडत आयलो आनी याजकां मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 33 1 तावन 2, 4 तावन 5 आनी 18 तावन 19. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी दया. नितीवंतानो, सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विधेय काळजाच्यांक असली स्तुती सोपता. विणी वाजोवन सर्वेस्पराक वाखाणा. धा सरयांचे किन्नरेन ताका संगितां करा. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी दया. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आसल्ल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तसो तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी दया. उद्गार. alleluya, alleluya. सर्गा संवसाराचो रचणार क्रिस्त जिवंत जालो आनी आख्ख्या मनशा कुळाचो तो सडवणदार जालो. alleluya, alleluya. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 16 तावन 21 पर्यंत. तवळ सांज जातस जेजूचे शिस दर्याकडे देंवून गेले. मचव्यार सोडून दर्याचे पेले तडीक आसलेल्या कफारनामा कुशीन ते वेताले. तितले भितर काळोख जालो आनी जेजू ते दोळी ते आसले थंय पाटी पावूंक नातलो. तितल्यार एक निबोर वारें वळोंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबळ जालो. सडणे 3 वा 4 मैलां ते ताणून पयस पावले जायत. तेदवां दर्याचेर सलात मचव्या लागीं सरतल्या जेजूक तांणी देखलो. ते भियान कांपले. जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात, हांव तो. ते दाळा ते ताका मचव्यार घेवचेर आसले, पूण मोसवो तक्षणच तांणी पावूंक जाय ते तडीक वचून लागलो.
देवाचें उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता नियाळ. जीवन जेजू सगळ्या सर्गा संवसाराचो धनी. सगळी पृथ्वी ताच्या हाताखाल आसा. मोळाक उदक पृथ्वीची नियमां सोम्या खाल आसात. जेजू उदकाचेर चलोन वचें घडीत सोम्याचो प्रभाव सर्गी आनी संवसाराचेर दाखयता. सा अगस्तीन विवरिता, सोम्यान उदकाचेर चलोन वचें ताका ह्या संवसाराचे चंचल सैंब सांबाळून घेता. सा जुआंव क्रिस्तोस्तम सांगता, सोम्यान उदकाचेर चलोन वचें आसर्ये जेजू भुमीचो तशेंच सागराचो धनी म्हूण रुजू करता. सा आम्रोस सांगता, सोमी उदकाचेर चलोन वचून सर्व संगती सोम्याक खाल जावन आसात म्हूण सांगता. सर्व संगती रचणारा मुखार खाल जावन आसात. सा जेरोम सांगता, सोम्याक देखून पेद्रू उदकाचेर चलोंक वताना तो दुबाव करता आनी बुडटा. सा सिरिल सांगता, जेजू उदकाचेर चलोन शिसांक तो आपली दैवीक स्वभाव दाखयता आनी पेद्रूक भावार्थान जियोंक आपोवणें दिता.